माय मोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवया हेडलायन्स. जावेद सादेकाराची आयज सापडली कूड. रेंट कारीन मांडवी पुलार धपको दिल्ल्यान उसळून पडिल्लो मांडवी. राजधानीतल्या बस स्टँडार वचपी रस्त्याची अवतिकाय. दुरुस्ती करूनय रस्तो जाला हाडबडीत. जीव मुठीत धरून चलोवच्यो पडटात गाडयो. नेव्ही मोडीना दाबोळची घरा. तांकां घालून दिल्ले नेम मोडिल्ल्यान हायकोर्टान दिल्यात तशे आदेश. दाबोळच्या घराचे कारवाईचेर नेव्हीचे स्पष्टीकरण. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडत आसात. लोक कशाय कशो गाडयो चलयतात. दुसरे वटेन रस्ते पिड्ड्यार आसात. सरकार नवे रस्ते करता खरे, पूण टेम्पररी काम केल्ले वरी. राजधानीतल्या बस स्टँडाची म्हण वेगळी परिस्थिती ना. पळयात स्मार्ट पणजेतलो स्टँडा भायलो रस्तो. पळय आतां तुमी बस स्टँडाचेर हिंगा वास्को मारगांव सुटी व्हेकलां बस स्टँडाचेर भितर सत्ता. आनी हिंगा पयले सद्या तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार रोड लेवलिंग सारकें ना. ह्या बस स्टँडाचेर ऑपोजीट टू हिरा पेट्रोल पंप पयलो सर्कल आहा पळय तो. आनी क्वॉलिटी ऑफ रोड ती तुमी कशी आहा ती पळया. हिंगा हिरा पेट्रोल पंपाच्या ऑपोजीट रोड लेवल सारकें ना. आनी ते टू व्हिलर्सांक कितले सेफ्टी आहा तें तुमी चिंता हिंगा. सो हिंगा सेफ्टी म्हणटा ती टू व्हिलर्साची ह्या रोडाचेर वो खंयच्याच रोडाचेर म्हाका दिसता पळोवपाक सामकी ना. ही आतां तुमी पळयात गव्हर्मेंटाची वो ऑथॉरिटीची क्वॉलिटी ऑफ वर्क. हें आतां पेंजीम बस स्टँडाच्या फर्स्ट सर्कलाचेर ऑपोजीट टू हिरा पेट्रोल पंप. आनी हिंगा आतां टू व्हिलर्साची पळय तुवें कितली सेफ्टी आहा ती. यादीच एक्सिडेंट जाता. काल 2-3 डेथ जाले. आनी आतां गव्हर्मेंटाच्या ऑथॉरिटीच्या सायडीन गव्हर्मेंट बा सारको आहा काय हे तुमी हिंगा पळोवं येता. सो हिंगा आतां पळया तुमी टू व्हिलर्सान कितले सेफ्टीचेर. आतां हे दिसाचें म्हूण दिश्टी पडटा. सो रातचें बा जाल्यार हिंगा कितें जातलें. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. रेंट कारीन धपको दिवन मांडवी पुला वयल्यान जावेद सादेकार ह्या 38 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक पुला वयल्यान उडयल्यान गोंयभर खवदळ जाल्लो. ह्या दादल्याची कूड 2 दिसां उपरांत सापडली. 3 माणकुल्या भुरग्यांचो बापूय सादेकर नोकरेचो राजीनामो दिवपाक पणजे वतना हो अपघात घडलो. गाडयेचो धनी आणि ड्रायव्हर अंकित त्रिपाठी दोगांयकय ह्या प्रकरणात अटक केल्यात. खुनावरी गुन्यांवकारी कृती, घाळपणान गाडी चलोवप, सोरो पिवन गाडी चलोवप अशा कलमा खाला गाडी चलोवप्या आड गुन्हा नोंद केला. सडेकर यंग भुरगो तो आनी बरो डायनामीक तो सगळ्यांक घेवन असो सगळे कडेन रिलेशनशीप बरो दवरपी मनीस. आयज असलो मनीस आमच्या मुखार ना. खूब दुख्ख जाता. तर जो एक्सिडेंट जो जाला तर हांव सरकारा कडेन विनंती करता की तुमी तेजे थरो कायवारी हें करून त्या मनशाक कितले भशेन बरे भशेन हें करून ताका पनिशमेंट जावपाक त्या मनशाक कळ्ळें. आनी असले घटना परत घडपाक जायना. यू हॅव लॉस्ट समबडी. He's a really, young person. He has left 3 children behind him now. So let's see. I'm sure that government will take strict action.
वयर जी एक्सिडेंटल जी डेथ जाली, ट्रेजेडिकल डेथ जी जाली, जावेद सडेकर फर्स्टली यंग भुरगो जो आसा, एक रेंट कार भुरगे जे आसा मारपाक लागून आयज लोक जे आसा मुखार सरलेले आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव हें सांगूंक सोदतां की सरकारान जे आसा आयज इतले रिस्ट्रिक्शन हाडल्या. सरकार रात दीस जे आसा काम करता की गोंयचे भुरगे जे आसा हे आपलो जीव जे आसा कशे ना कशे तर्फेन जे आसा हेंचे जीव जे आसा वयता. सरकार आयज काम करता की हेंचो जीव वाचोवपाक लागून, आमच्या गोंयकारांचो जीव वाचोवपाक लागून सगळो लक्ष ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावं, गोंयचो मुख्यमंत्री जावं प्रमोद सावंत जो आसा रात दीस काम करूं लागला. तरी पूण जे आसा सरकाराचे नियम न पाळटा आयज यंग भुरगे जे आसा हे आपलो जे आसा खंय तरी हेंच्या जिवाक जे आसा धोको जावपाक लागला. ताका लागून म्हाजी सरकारा कडेन मागणी आसा की जे रेंट कार जे आयज कोणा दिवपाक लागल्या तेजे कडेन आयडेंटिटी जी आसा सारकी जावपाक जाय. आनी अशे तरेन जे भुरगे जे मरता, म्हाका दिसता असल्यांक 302 कलमा खालाक जे भायले मनीस जे येता, हे उडिशा जावं, आंध्रा जावं, तेलंगणा जावं, हे खंयच्यान येवन जे आयज गोंयच्या भुरग्यांचो जीव घेवपाचो प्रयत्न करता. इट इज लायक सी तुका जेन्ना खबर आसा की नो एंट्री आसा, नो एंट्रीन पसून तूं येवन जे आसा कोणाच्या भुरग्याक जे आसा तूं जो आसा धक्को मारता, तेन्ना नो एंट्री येवन जेन्ना तूं धक्को मारता, इट इज इंटेन्शनली दॅट यू आर हिटींग समबडी. आनी जेन्ना तुका इंटेन्शनली म्हाका दिसता तुका हिट करता आनी तो भुरग्याची डेथ जाता, आय थिंक द ऑफेन्स हॅज टू बी रेजिस्टर्ड अंडर 302. मर्डर सेक्शन जे आसा हांकां लागपाची गरज आसा. ही शिक्षा जी आसा दुसरे जे आसा जे रेंट कार आसा आनी ते रेंट कार जो मनीस आसा जेणे हाका गाडी दिल्ली, असले ड्रंकर ड्रायव्हर जो मनीस आसा, असले नालायक नीच मनशाक जेणे कार जी आसा प्रोवायड केल्ली, ह्या मनशाचेरूय हें कलम जे आसा ट्रान्सफर जावपाची गरज आसा. कित्याक जावपाची गरज आसा म्हणल्यार सरकारान जेन्ना इतले रिस्ट्रिक्शन घातल्या, इतली जे आसा सरकारान जे आसा बंदी घातली आसता, तरी पूण जे आसा आयज गोंयकार जे आसा भुरगे एवरी डे जे आसा खंय ना खंय जे आसा असले जे हादस्याचे जे आसा शिकार जावपाक लागले. आमगेलो आयज एक भाव ट्रेजेडीक एक्सिडेंटान पिडा जाला, जावेद सडेकर. बरो भुरगो तो, वावरपी, वाड्यार सगळ्यांक हेल्प करपी, आनी हे तेगेलें कार्य आशिल्लें. आनी एक अनलकीली तेगेलें एक इन्सिडंट मांडवी पुलाचेर जालें आनी तो आज आमचे मदीं उरूं ना. आनी एक खरें एक वायटशें संकट तेंचे फॅमिलीचेर आज आयिल्लें आहा. आनी रेंट कॅब आज ट्युरिस्ट जे गोंयांत येतात आनी असे कितले सारे इन्सिडंट आनी एक्सिडंट जाल्ले आहा, तेजे सरकारान कित तरी एक बंदी घालप आनी कित तरी ते सोल्युशन काडप. कित्याक एक ना हक्काचे कोणाचे जीव वचप म्हणल्यार तेंचे फॅमिलीचे, तेजे धाकटे धाकटे 3 भुरगे आसात, तेंचे भायल भुरग्यांनी कशें जगप. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, डायलन रॉड्रिगीस आणि सृष्टी अथानीकर. आता घेऊया एक लहानसं विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सावजुतेदी आर्यल वाठारात पुतळ्याक लागून कायदो हातात घेवप्यां वयल्यो केशी फाटी घेवं नाकात. जमीन धनी महबूब मकानदार आणि शिवप्रेमींनी मुख्यमंत्र्यांकडेन मागला. सावजुतेदी आर्यल वाठारात कांय दिसा आदी शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचे अनावरण करपाक आयिल्लो मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर थळाव्यांनी हल्लो केल्लो. तांचे आड पुलिसांनी FIR दाखल केल्यात. त्यो फाटी घेवच्यो अशें थळावो आमदार, थळावे चर्चीचो प्रिस्ट आनी थळाव्या लोकांनी मागिल्ले. पूण शिवप्रेमीचे बरोबर प्रेस घेवन थंयचे जमनीचो धनी मकानदारान केशी फाटी घेवपाक विरोध केला. पळयात. सीएमाकडे मागता जे लोकांनी खंयचोय जावं ज्या मनशांनी कायदो हातीन घेतला तेमचेर जी केसी जाल्या ती फाटी घेवप ना. जसोच आयज आमदार चीफ मिनिस्टराक मेळपाक गेल्लो, 2 दीस पयलीं कांय काल कितें तो डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेल्लो शिवाजीचे स्टॅच्यूआक प्रोटेक्शन दी म्हणून. हांव सांगपाक सोदतां आयज तुमचे इतलेशे रस्त्यार खुरीस आसात, कितलेशे पुलिसा कडेन आमी प्रोटेक्शन मागपाक गेले या तुमी गेले, कोणाचीच गरज ना. गोंयचो लोक, मोगान रावपी लोक, सगळे एकवटान रावपी लोक, हे जे पॉलिटिशियन्स आसा ते हे लोकांक भडकयतात. गोंयचो लोक खंयच्याय आमच्या देवळाक वचपाक तयार आसा, आमी तेमच्या इगर्जेकूय वचून येतात. हेचो मतलब असो न्ही हे पॉलिटिक्स फक्त आपल्या फायद्याक लागून 2 पार्टी 3 पार्टी मेळून एक बीजेपीक टार्गेट करपा लागून तेंचो ह्यो प्लॅनिंग. आनी बाब सुभाष फळदेसाय सर आमच्या वांगडा आसा म्हणून तेमकां आनी भरपूरच दूख लागली. सावंत जे वातावरण जो जाल्लो
तेन्ना म्हाका एक फोन आयलो, आपूण म्हाका फोन केलो आनंदान, ते हांगा तुजे ओनरशीप डॉक्युमेंट्सा खातीर क्रूज MLA हांगा आयिल्लो आहा म्हणून. तर हांव थंय पावलो उपरांत कितें जालें, क्रूज जो MLA आशिल्लो तेणें म्हाका विचारपाक लागलो तुगेले डॉक्युमेंट्स दाखय. मागीर हांवें ताका सगळे म्हगेले प्रॉपर्टी टायटल डॉक्युमेंट्स सगळे दाखयले आनी म्हणपाक लागलो तूं हांगा हिल कटींग करता म्हणपाक लागलो. हांवें सांगलें हांगा हिल कटींग हांव करना, तूं जाय जाल्यार तुगेले 2 मनीस हांगा दवर आनी पळय आमी हिल कटींग करता प्लॉट क्लिनींग करता. तो ताका सगळे डॉक्युमेंट दाखोव आसतना ताणें हो सगळो वातावरण टायट करून दवरला. आनी मेन म्हणल्यार टेनंटाचो इशू म्हणटा न्ही, टेनंटान आमकां एफिडेवीट कम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट 2 म्हयने पयलीं दिलें. एफिडेवीट कम नो ऑब्जेक्शन विथ प्लाना सकट तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टेनंटाचो आमचे कडेन आहा. तर हांवें सगळे डॉक्युमेंट्स क्रूज सिल्वाक तेन्ना थंय दाखयले. हांवें तो कसोच एग्री जावपाक रेडी ना. मागीर म्हणपाक लागलो आपल्याक शिवाजी महाराजाची मुर्ती बसोवपाक कांय टेन्शन ना, आपलो कांय ऑब्जेक्शन ना म्हणपाक लागलो, पूण कितें करता तें लिगल कर म्हणपाक लागलो. हांवें सांगलें लिगल करपा खातीर आमकां परमिशन कोण दिता तूंच सांग म्हूण सांगलें. कांय मागीर म्हणपाक लागलो पंचायती कडेन परमिशन घे, पूण पंचायतीन आमकां कांयच रिस्पॉन्स दिवना. ताका लागून आमी ते प्लिंथ 3x3 तो प्लिंथ जो आमी मागिल्लो तेजेर आमी कांयच करूना. आमी ऑलरेडी जो टेम्पररी स्ट्रक्चर जो थंय आहा थंय आमी थंय स्थापीत केला शिवाजी महाराजाचो. शिवजयंती दिसा साजुजेदी आरियल वाठारात शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याचे अनावरण करपाक मंत्री सुभाष फळदेसाय गेल्लो. कायद्यान कितें ते करात अशें म्हणत लोकांनी बोवाळ घातलो. हल्लो केल्ल्याचो आरोप दवरून पुलिसांनी 20 जाणांचेर FIR नोंद केल्ली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी ओमकार देशप्रभू. दाबोळची घरां नेवी मोडिना, तांकां घालून दिल्ले नेम मोडिल्ल्यान हायकोर्टान तशे आदेश दिल्यात. जाल्ली घरांची उंची नेम पाळी नासतनाय केल्ल्या तांचीच घरां वडयल्यात. नेवीन स्पश्टीकरण दिला. फाटले 10-15 दीस जाले दाबोळी वाठारान एक टेन्स मुवमेंट हा. लोकांची घरां हांगा मोडप चालू आसा आनी सगळे जाण ब्लेम करताले ते फक्त नेवी खंय तरी ही घरां डिमोलिशन करप चालू आसा आनी नेवी खातीरूच ही घरां मोडटात. पूण जालें कितें की नेवी एक आयज स्टेटमेंट काडलें आसा, प्रेस नोट काडलेलो आसा आनी तेंच्यांनी सांगलेलें आसा की ही जी घरां आहा ही घरां आमी मोडनात ना, तर ही डायरेक्टिव्ह ऑफ एअरक्राफ्ट एक्टासून जाल्लें आसा आनी हे जे घरां आहा एक थोड्या वर्सां पयलीं जेन्ना NOC ह्या घरांक दिल्ली आनी सगळ्यांक एक रिस्ट्रिक्शन आसलें की हायट लिमीट तेंची लिमिटेड आसची, पूण ती खंय तरी हायट लिमीट खंय तरी एक्सटेंड जाल्ली आनी लोकांनी जे नॉर्म्स आहा ते फॉलो करूना, रेगुलेशन फॉलो करूना आनी तेच खंय तरी एक मनीस कोण तरी हांगासून कोर्टान गेल्लो आनी कोर्टानसून एक ऑर्डर येयली की ही जी घरां ही नॉर्म्स फॉलो करूना आनी ही खंय तरी डेमोलिशन जावची अशी कोर्टाचे डायरेक्टिव्स येयले आनी ऑर्डर येयली. त्याच उपरांत PDA आहा आनी बाकी डिपार्टमेंट्स आहा ही खंय तरी ऑर्डर फॉलो करपाक लागली जी कोर्टाची आहा आनी त्याच्या उपरांतूच ही घरां मोडप जाली. पूण नेवीन क्लियरली सांगलेलें आसा की आमी कांयच करूंक ना, आमी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस डिमोलिशन आनी ही जी ऑर्डर आहा ही कोर्टाची आहा. कारण एकूच कितें कोणी तरी एक कोर्टान गेल्लो आनी ही जी घरां आहा ही नॉर्म्स आसले, जे रूल्स आसले ते फॉलो करूना, जी NOC आसली ती खंय तरी फॉलो करूना आनी तेच खातीर कोर्टान ही ऑर्डर काडली आसा आनी MPD एक डायरेक्ट केल्लें आहा की ही घरां मोडची. आनी आमी ह्या संदर्भात जातात की डिटेल जी आमकां मेळटली जावं इन्फॉर्मेशन मेळटली ती घेवन तुमच्या कडेन येतले. फाटले कांय दीस जाले दाबोळच्या विमानतळा लागसरची कांय घरां मोडपाची कारवाय चल्ल्या. हे कारवायेचो निषेध म्हण चिखलेचो सरपंच आनी PDAचो वांगडी कमला प्रसादान PDAच्या वांगडी पदाचो राजिनामो दिल्लो. PDAचोय ताणें फोग काडिल्लो. थळावे सांगतात नेवीन जी उंची सांगिल्ली ते प्रमाण घरां बांदल्यात, पूण आतां उंची कमी केल्या. आतां तकले वयलो आलाशिरो गेला. आमी खंय रावप तांचो प्रश्न. एक्चुअली हायट वायलेशन म्हणून कितें दिला आमकां, तेंच्यांनी ऑलरेडी 350 दिला आमकां हायट परमिशन पूण तोडटा आतां कितें आनी 1 मीटर तोडपा लायला 1.10. तुमकां उरले कितले? उरले आमकां 2 मीटर. 2 मीटर म्हणल्यार कमी 190 कितें उरले.
3.5 करोड पर्यंत दिल्ले आसा पयलीं हय पयलीं दिली आहा आनी तरी आतां नवी परती आयले मगो परते तेंच्यांनी कितें सर्वे करून सॅटेलायट कितें लायला आमकां तेका कळना ते सॅटेलायटान तांकां ते हायट वायलेशन कितें दाखयता. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी ओमकार देशप्रभू. गोंयांत वाडपी अपघात आनी वाडट्या गुन्ह्यांक घेवन काँग्रेसीन परत सरकाराचेर उतरांचो फारपेट केलो. पळयात पुराय बातमी. रेप केसी, मॉलेस्टेशन, क्रायम हे एक गोंयान ह्या बीजेपीच्या राज्यान एक मेन एक स्थान खंय जाल्लें आसा. आमी जे टुरिजम आनी जे आमी म्हणटात की गोंय आमचें माणकुलें गोंय बरें आहा, लोक येतात, पण आयज ज्या तरेन क्रायम वाडल्या त्या तरेन लोकांकूय दिसता की हेल्थी ट्युरिस्ट हांगा येना. आमी नॅशनल क्रायम्स रेकॉर्ड जर पळयलो एक वर्साचो रिपोर्ट जाल्यार 224 फॉरेन रिलेटेड क्रायम जाले हांगा गोंयांत आनी तितूंतले 187 फॉरेनरान हे केल्या आनी 137 केसीस एगेन्स्ट फॉरेन जाल्या. आनी प्रमोद सावंत म्हणटा की हे आमचे मुख्यमंत्री आहात आनी होम मिनिस्टर आहात, ते म्हणटात की गोंयान सारके सेफ आसा, आमचे रोड सारके सेफ आसात, 15 मिनटान आनी फाल्यां म्हणटलो 10 मिनटान पावतले हांगा थंय. पण जे रोड केल्यात ते सेफ आहा काय लोकांक? जी तुमची यंत्रणा आहा ती सेफ आहा काय कितें लोकांक? जावं अशें एक्सिडंट जाले जाल्यार तेचेर रेस्क्यू टीम तुमच्या कडेन सेफ आसा काय कितें? काय ना. हे जे गव्हर्मेंट आहा तुमकां आमी फाटल्या दिसांनी सांगलां आनी सांगीत येयल्या की हे गव्हर्मेंट आहा ते फक्त इव्हेंट कशें करप, तेचेर इव्हेंटाचेर आपली पोळी कशी भाजून घेवप हेच चल्लेलें आसा. ह्या एका 25 दिसान पळयलां की 50 एक्सिडंटान डेथ जाल्ली आसात आनी लास्टाक जर आमी ह्या एक विकान पळयल्यार जाल्यार यंगस्टर एक्सपायर जाल्यात. आनी हो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आहा तो खंय तरी म्हाका दिसता आपल्या फार्म हावजान न्हिदलेलो आनी त्या फार्म हावजानसून तो काल कितें तरी जागो येयला. सारकी कुंभकर्णाची झॅम काय आनी कितें कसलें चल्लें तें खबर ना थंय कितें. गोवा की जनता जब सुबह उठती है, प्रतिदिन जब सुबह उठती है, तो वो इस उम्मीद से उठती है कि आज के दिन हम कोई एक्सीडेंट नहीं सुनेंगे, हम कोई क्राइम नहीं सुनेंगे और इतना जो खूबसूरत हमारा प्रदेश है उसमें सब एक अच्छा दिन निकलेगा. लेकिन जब वो रात को वापस सोते हैं तो निराशा से सोते हैं, डिसअपॉइंट होकर सोते हैं, क्योंकि डेली एक ऐसी खबर आती है जिससे आपकी और हमारी नींद उड़ जाती है. इस पर हम चिंता व्यक्त करते हैं और सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जल्दी सर कुछ ऐसे निर्णय लें जिससे कि गोवा का जो टूरिज़्म है वो इफ़ेक्ट ना हो, लोग यहाँ पर सेफ महसूस करें रोड पर चलते हुए. महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ सरकार को सख्त होना चाहिए. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अंडर 13 खेलो इंडिया बायलांचे फुटबॉल मॅचीत कॅम्पेशन एफसीन रोमडामळाच्या स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. 5-2 अशा गोल फरकांनी हारोवन कॅम्पेशन एफसीन जैत सोडले. फातोर्डा आर्टिफिशियल टर्फ खेळामाळार जाल्ले अंडर 13 खेलो इंडिया बायलांचे फुटबॉल मॅचीन कॅम्पेशन एफसीन रुमडामळाच्या स्पोर्टिंग क्लबाक हारयलो. 5-2 अशा गोल फरकांनी हारावन कॅम्पेशन एफसीन जैताक आपोवणे दिले. सहाना महेश गांवकारान हॅट्रिक, प्राची मोहनदास गांवकार आणि लिलियन निकोल रॉड्रिगीजान दरेकी गोल मारलो.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी. आयतारा तापमान 34 डिग्री सेल्सियसाचेर पावतले. देखून आनीक एक उबदार दीस अनुभवपाक मेळटलो. नागरिकांक आणि पर्यटकांक दनपारां खाशेली जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयतारचो दीस थंड आणि धुक्यान सुरू जातलो. दनपारां हवामान गरम आणि दमट आसतले. चडावत तापमान 34 उरतले. दीस वता तसो वारे घोळू येता. आयतारा तापमान 18 ते 21 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. सप्तकाच्या शेवटाक उष्ण हवामान. आयतारा वादळी वारो, नितळ मळब. आयतारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आणि 21 डिग्री सेल्सियस. कांय सुवातांनी धुके पडपाची शक्यताय. दर्या देगांच्या हालचालींक बोटी धन्यांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.